नैतीक आणि अनैतीक पयस कळना आमच्या मदेंच घडता आमच्या समाजांच घडता. ह्या दिसांनी सडत आयला टीव्हीर तुम्ही पळोवंच आसा. त्या दीस न्ही आजय जाता जल्म दीस आनी कितें सेलेब्रेशन, कितें जेवण, कितें पिवण, कितें डान्स. आमी जाणा जायते पटी अशें करचे गात आमी जायते व्हडल्यो पार्टी करता. असलें करता जर तर म्हज्या वाटेक ब्लॉक जाता ताका पयस धरता वा आनी ताका नाश करता. तिणें घेतिल्लें पयलें आनी तिकेचें जावन आसा बारीकपण. हांव तुमकां सांगता सायबांत जल्मल्ल्या मदें जो प्रास व्हरतो दुसरो ना. बळकाचे जुते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आनी आज आमी नियर कोर्स विशय जावन आसा नैतीक आनी अनैतिका मदें झुज. नैतीक आनी अनैतिका मदें झुज. नैतीक नितीवंतपण, रायचसनेस वा सत. अनैतीक नीत नातलें, सत नातलें, इमोरल. आमी जाणा नैतीक आनी अनैतीक पयस कळना आमच्या मदेंच घडता आमच्या समाजांच घडता. ह्या दिसांनी सडत आयला टीव्हीर तुम्ही पळोवंच आसा. कितलें अनैतीक आनी नैतीक मदें जावचें झुज. हें म्हणटा आसतना एक येजाकान सांगलें उडास येता. येजाक ताची युनिवर्सिटीची एग्जाम बरोवंक गेल्लो. आमी जाणा एग्जाम थोडे कडेन स्ट्रिक्ट आसता, थोडे कडेन आसना. आनी तो गेल्ल्या युनिवर्सिटीची ती ब्रांच ती एग्जाम बरयता आसतना जायती कॉपी करतली. आनी कॉपी करची वचून ताणें मेलविचाराक वचून कंप्लेन दिलें. हें जाय नजो. कित्याक जायतीं भुरगीं शिकून येतात, बरीं शिकून येतात आनी तांकां अन्याय केल्ले बरी जाता. आमी जाणा ह्या जाणांनी लास्ट इयर नीट एग्जाम पयलें जावं पुरो बऱ्या शिकच्या भुरग्यांक अन्याय जाला. अशें तो अन्याय जाता म्हणून खंडन करता. आनी दुसरो दीस दुसरी एग्जाम येता आसतना ताका सपरेट दवरून उरल्या भुरग्यांक सपरेट एग्जाम बरोवन दितात. तो एकलोच त्या जाग्यार उरता आनी उरल्यांक आनी कडेन धरतात. मगच्यो बोबेनो अशेले अनैतीक आनी नैतीक आनी अनैतीक जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिसता सारकें न्ही गे. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता 4 रितीचें कॅरेक्टरिस्टीक वा व्यक्तित्व. कोणतें? जुवांव, हेरोद, हेरोदियस, सालोमी. मगच्यो बाबीनो आजच्या विशयांत 4 जाणांच्या विशयांत नियाळ करता आसतना थोडे वेळ आमच्या विशयांत आमी नियाळ करया आनी आमच्या बोवरी जावच्या विशयांत आमी वरुणूय करया. पयलें जावन हेरोद. आमी जाणा हेरोद त्या वेळाचो राय. ताणें केल्लें अनैतीक पयलें काम जावन आसा ताच्या स्वंत बायलेक ताणें पयस केल्लें. ताच्या स्वंत बायलेक ताणें पयस केल्लें. आपणाची पतीन स्वंत पतीन लागीं दवरचें आसलें. मातेवस अध्याय 3 आनी वाक्य 5 अशें सांगता. व्याभिचाराच्या शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपले बायलेक सोडता तो अरेकलो तो पदवरी जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडिल्लें लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. हय मगच्यो बोबीनो कितलेशें जायना गे. लग्नांत साक्रामेंत जावन काजर दिल्ली आपल्या पतीनेक पयस करचें कितलें ना गे आसा. दुसऱ्या अनैतीक जुवांवचें जावन आसा ताच्याच भावाच्या बायले कडेन ताच्या स्वत भावाच्या बायलेकच सोडता म्हणयत. आनीक ताणें अनैतीक काम केल्लें. आमी जाणा उपदेशो 9 कमांडमेंट 9 पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका. ताणें करून आसलें ती संबंदीक ताचीच भावाची बायल आपणाची करून घेता. ताणें केल्लें दुसरें अनैतीक. तिसरें जावन आसा जुवांव एक नितीवंत मनीस जावन आसलो. तो एक नितीवंत मनीस जुवांव. ताणें सांगचें सारकें म्हण ताका बगल्लें. देवाचें उतर सांगता हांव न्ही देवाचें उतर सांगता. साबारपोटी जुवांवची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितरच ताका एक असमाधान भोगतलें. म्हणजे अंतस्करणाची ताका
कांतवणी जातली एका पंतार सत म्हण कळीत असल्यारी आपणाक बगल्यारी तो सताचो नाश करता पळय मगचे बोबेनो ताणें केल्ली तिसरी चूक वा अनैतीक आनी चवथें आमी पळयता ताच्या जल्मा दिसाक मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी नावार्थीक ग्रेस्त मनशांक तो जेवणाक आपयता हें ग्रीक कालाच्या एक संस्कृती जावन आसली जल्मा दिसाक आपोवचें गम्मत करचें पिवन करचें डान्स करची ती ग्रीक संस्कृत जावन आसली आनी तांकां पळोवन हे अशें आचरण करता आसतना आमी जाणाव त्या दीस न्ही आजय जाता जल्म दीस आनी खंयचें सेलेब्रेशन कितें जेवण कितें पिवन कितें डान्स आमी जाणाव जायते पटी अशें करचे खातीर आमी जायत्यो व्हडल्यो पार्टी करता जायतो पयसो करसिता थोडी जाणां अशें करचे खातीर गोंयच्या तसल्या गांवाक येतात कित्याक खावच्याक पिवच्याक आनी जाणाव कितसो खंयचो डान्स आमी जाणा अशें कितें आमी करता आमकांच आमी नाश करता रोमाचो अध्याय 6 वाक्य तर अशें सांगता तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पदकाक साखरेक लायनाये बदलाक मरणांत हांव जिविताक पावल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाचे आतेरां म्हणून लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक तुमी समर्पूंक जाय आमच्या कुशलकाये खातीर आमच्या गमते खातीर आमी असले नास कुडीचे आमचे कुडूस पदकाक कारण करता मगचे बोबेनो असले पार्टी कितली गमत करची न्यू इयर आनी कितें जायना आज आमी आमची कूड नितळ दवरूंक पवित्र दवरूंक उलो दिता अनेक ताणें केल्लें अनैतीक काम आनी पंचवें अनैतीक काम कितें संवसाराच्या इश्ट खातीर नांवा खातीर गौरवा खातीर सताचो नाश केल्लो ताणें देवाचें उतर सांगता कितें तें गल्ल्या संप्रदायाक गल्ल्या सपोताक लागून आनी आपल्या सैरा उजीर दक्षिणे पडून तिका दिल्ली उतर मोडूंक ताणें खुशी वेली ना आनी ताणें जुवांचें शीस कापलें वय मगाचे बाबेनो कितलेशें घडना आज आमच्या समाजांत एका फ्रेंडशिपा खातीर आनी एका मनशा खातीर आपणाचीच मनशां जावं आवय बापाय भाऊ भयणी आमचे मोगाची व्यक्ती आमी तिरस्कार करना मर्डर केल्लें आसा आमच्या मुखार जायते विटनेस इश्टा खातीर तर आमी आमकांच तिरस्कार करता आमचो नाश करता जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 अशें सांगता अविश्वासून ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाची दुस्मानकाय जावचे म्हणून तुमी नेनात काय त्या पासून जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोध जाता वय सता आसा आमच्या मुखार जायते पटी अनेक पंथार आमचो इश्टागत आसा पूण आमी ह्या इश्टागती खातीर कितेंय आसूं आमचें दिल्लें शिकोवन जावं देवाचें उतर जावं मिसाचें जावं कितेंच केअर करना आमकांच आमी इश्टागती खातीर आमी मरता मोगाच्यो बाबेनो ही हेरोदीन केल्लें अनैतीक जिवीत दुसरी व्यक्ती जावन आसा हेरोदियस आमी जाणाव फिलिपाची बायल ती पतीन राणी तिणें केल्लें अनैतिकाचें पयलें काम जावन आसा परीकपण कितें तें परीकपण जावन आसा जुवोवन दाखयलें सत तें तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दवरचें सारकें न्ही तें सत दाखयल्ल्याक देवाचें उतर सांगता जुवोवचेर द्वेशाक पडलें म्हणल्यार आयचें शुभ वर्तान सांगता पळया मगोच्यो बाबयनो अनैतिकाचें जिवीत जियेत आसतना कितें आडकल जाता जाल्यार आडकल येवची वस्त आमी काडून उडयता समजून जाता जर तर कोणी सत उलयता ताजें मर्डर वा आमी पळयता गव्हर्मेंट ऑफिसर्स वा डिपार्टमेंटांत सतसो व्यक्ती जाल्यार ताका ट्रान्सफर जाता इमिडिएटली असलें जाता जर तर म्हज्या वाटेक ब्लॉक जाता ताका पयस धरता वा आनी ताका नाश करता तिणें घेतिल्लें पयलें अनैतिकेचें जावन आसा परीकपण दुसरें जावन आसा उपादेश परत तिणें उपादेश मोडुल्लो
तिका कळीत असलें सूख म्हण कळीत असलें पूण ती उपादेस नवो मोडटा. आनी तिसरें जावन आमी पळयता देवाच्या ताळ्याक विरोध येता. देवाच्या मनशाक जिवीश मारता. अनेक तिने केल्लें अनैतीक. त्याच कारण पहिले जुवांचे पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 सांगता, आपल्या भावाचो द्वेष करता तो अरेकलो कुणीगारसे खंयच्या कुणीगारांतय ससनीक जिवीत ना म्हणून तुमी जाणात. आमी कोणाकी कोणाचो द्वेष करूंक जायना, कोणाकच लगड काडूंक जायना, जिवीत काडूंक जायना. कित्याक आमी कुणीगारांनी आमकां ससनीक जिवीत ना म्हणटा देवाचें उतर. आनी चवथें जावन आमी पळयता हेरोदेसाचे दिवेक सोलोमेक यूज केल्लें. ती आपणाच्या दुवे मुखांत्र जुवांक द्वेश मारता. तिने आपल्याच्या दुवेक यूज केल्लें. नांगी आज कितलीशीं कुटुंबां, कितलीशीं आवय बापूय आपणाक भुरग्यांक आपणाच्या भुरग्यांक मुखार दवरन आपणाचें कुटुंब बिबड केल्लें आसा. जायतीं दखले आमच्या मुखार आसात. आज आमकां एक जागृणी आमचे दोळे उक्ते करच्या खातीर मोगाच्यो बाबायनो आमच्या भुरग्यांक सारकी वाट दाखया. न्हय तांकां यूज करचें वा तांचो फायदो जोडचो. भुरगीं जावन आसात आमचें फ्युचर, कुटुंबाचें फ्युचर, इगर्जेचें फ्युचर, समाजाचें तें फ्युचर जावन आसात. त्याच कारण खातीर मातेवस अध्याय 18 वाक्य 6 अशें सांगता, कोणी म्हाका सतमंतल्या ल्हान भुरग्यांक एकल्याक पातका कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्याच्या गुण्यांत उडयल्यार चड बरें म्हणटा देवाचें उतर. मोगाचें बाबायनो आमी कोणाचें पातका कारण जावचें नाका. पयलें जावन आमचें जिवीत नितळ दवरया आनी हेरांक बरें जिवीत जिवंक आदार जावया. हें आमी पळयता हेरोदेसाचें अनैतीक जिवीत. आनी तिसरी व्यक्ती जावन आसा सलोमी. सलोमीक थंय डान्स करच्या मुखांतर मोगाच्यो बाबायनो रायाक हेरोदेक बुलयल्लें. आज सलोमी बरी आमी हें जावंक पुरो. आमचें उतरां, आमच्यो करण्यो, आमचें नेसान अनेकल्या पातका करूंक साध्य. आज समाजांत असल्यो सलोमी आसूंक पुरो ना. अनेकल्याक पातका कारण जावंक ना. आज असल्या संबंदा वरवीं सलोमी तसल्या व्यक्ती आनी तसल्या राया बरी कितलोसो पयसो विबाडलो आसा. कुटुंबाक वाटेर गेल्लें आसा, कितलें विबाडलें आसा, कितलें नाश केल्लें आसा. आखरीक जिवीत नातलें बरें जाल्लें आसा. मोगाचें बाबायनो सलोमी आनी रायाच्या जिविता मुखांत्र आज आमचे मुखार अनेक दृश्टांत अनैतीक संबंध. त्याच कारण पिटरचो पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 अशें सांगता, तुमची सबाय जाय नये बैली विणलेल्या केसांच्या भांगरा शिंगराच्या आनी नेसलेल्या आंग वस्त्राची बगार जायजी ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुळोब आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोत्यांची देवा मुखार अधिक मोलादीक. पळय मोगाच्यो बाबायनो आज आमी आमचें वरण करया. थोडी वाटी आमी दुसऱ्या विशयान सांगता ताणें तशें केलें अशें केलें ना, सारकें ताणें केल्ली सुगूस सत म्हणणें. पूण थोडी वाटी आमच्या कारणा खातीर आमच्या जिविता वरवीं हेरांक कारण जाल्लीं पातका कारण जाल्लीं आसा ना. अनैतीक आमी पळयता सलोमीन केल्लें पयलें. दुसरें जावन आसा सलोमीक ऑप्शन आसलें. ल्हान भुरगें न्ही तें व्हड, ताका चिंचे दिसली जानवाय आसली. पूण आवयन करची सूख पळोवन धूव तिरस्कार करिना. आवय तुवें करची सूख म्हणून सांगितलें आसलें, बापाय तुवें करची सूख म्हणून सांगितलें आसलें, पूण तें धैर्य ताणें घेवंक ना. पूण कित्याक ती सलोमी अनैतीक जिवीत जियेल्ल्या कारणा खातीर आवयक तिरस्कार करना, आवयक सांगात दिता. वय मोगाच्यो बाबायनो आज आमचे मदें असली सलोमी आसूंक पुरो. ही जावन आसा अनैतीक जाल्यार नैतीक म्हणलो जुवांव जावन आसा सताचो मनीस, सता खातीर जीव दिल्लो व्यक्ती. ताकाय म्हणयतालें 50-50 म्हणयत आसलें, तूं ही गम्मत कर हांव ही गम्मत करता,
तुका इल्लो पयसो दवर म्हाका इल्लो पयसो दवरता ना तशें म्हणना आमी जण हांव आतांच्या समाजांत पॉलिटिशियन जाता तूं इल्लें कर हांव इल्लें करता म्हजी केस पुस्कर तुजी कर तशें म्हणल्यार बरी म्हणीत आसलें जो करिना खंडेम करता तिरस्कार करता मोगाच्यो बाबयनो प्रवादेचें अरेकल्या प्रवादेचें काम अशें करता आसतना तें खंडेम करचें आनी आमकां अरेकल्यांक पळयतना घेतल्यांक तें आपोवणें आसा कितें सत उलयलो एकत तुज्या बायलेक तुवें दवरून तुज्या बायलेच्या भावाच्या बायलेक दवरचें तें सारकें न्ही म्हणून सांगिल्लें आज हांवें सांगलें प्रस्तावनांत आज ते समाजांत समस्या आसा जाल्यार कारण कितें नितीवंत मनशांचें सायलेंस सारकें गी वय मोगाच्यो बाबयनो आज ते नितीवंत मनशां कोण आमकां नितीवंत मनशां जावंक आपयलां आमी मिसाचें बलिदान येता न्ही गे कुमसार येता न्ही गे आराधना करता नोवेना करता न्ही गे आमचें कॉन्शियस मरूंक नजो सदांच हांवें कसो एक दीस हांवें रेपटे कुमसारांच्या भुरग्यां कडेन विचारचें तुमी पातक केल्यार कोणाक कळीत जाता म्हणून भुरग्यांनी सांगचें आसा पाद्रेबा खेळटा पापा मम्मी खेळटा देवा खेळटा म्हणटात मागीर विचारचें आनी कितें कोणाक कळटा म्हणून ताका ती सांगतात मागीर म्हाका कळटा वय मोगाच्यो भयणो आमी पातक केल्ल्या वेळार कोणाक कळटा देवा कळटा आनी आमकां कळटा सारकें न्ही गे देवा कळटा सारकें पूण आमकां कितें कळटा आमचें कॉन्शियस म्हणल्यार आसा हांवें कितेंय नाटन करूंक पुरो सत म्हणून हांवें एक्टींग करूंक पुरो हांवें सांगूंक पुरो हांव सत करतां तशें करता पूण भितर बगता न्ही गे कॉन्शियस कशें म्हणटा आमी अंतस्करण बगता न्ही गे वय मोगाच्यो बाबयनो जर तर आमी पातक करता आसतना आमकां बगता रेखल्यांक बगता येवटी करतना बगता 2 कटी करतना बगता 3, 4, 5 पटी करतना बगता 8, 9, 10 पटी करता आसतना ते आमचे कॉन्शियस आमी सांगचें आयकलां डेथ कॉन्शियस मरून येता मागीर आमी सूख करचीच खेळना ना मोगाच्यो बाबयनो हर एक पटी आमची संभ्रमां भाग्यवंतो रीत भाग्यवंतो वाचपां मिसां आराधना आमचे कॉन्शियस हांवें करचे मुखांतर भाग्यवंत जावंक उलो दिता दुसरें नैतीकता जावन आसा तशें उलोवचें जो आसा तशें उलयलो तो भियोंक ना चिंत ताका कळीत आसलें आपणाच्या मरणा विशयी ताका कळीत आसलें तो भियेना धैर्यान मुखार येता तिसरें जावन आसा विश्वासी लॉयलिटी त्या काळार जो मस्त नावार्थीक मनीस स्वताचो मनीस सक्कड म्हूण चिंततालो तो मेसाया ताका म्हणीत आसलें हांव मेसाया हांव सुद्दां क्रिस्त तो म्हणना तो म्हणटा हांव आयलां वाट तयार करूंक येवंक आसा ताजे वाण्याचे कर समेत सुटोवंक हांव वर्दी न्ही लॉयल टू क्रायस्ट तो वाट दाखयता अनैतीक जिवीत मोगाच्यो बाबयनो अकरेचें जावन आसा निती खातीर सता खातीर ताजें मार्तरपण वय मोगाच्यो बाबयनो आज खंय आमची इगर्ज मतां क्रिस्तांव वाडल्यां जाल्यार थंय 1 वा 2 वा जायत्या मार्तेरांचें मरण आसा खंय मार्तेर मेल्यांत थंय रगत वाडलां आनी ताजे वयर आमची इगर्ज मतां बांदल्या न्हय आमच्या ग्रेस्तकाये वयर न्हय आमच्या पयशांचे वयर न्हय तालेंताचे वयर न्हय केवळ मार्तेरपणाच्या भावार्थाचे वयर आमची इगर्ज मतां बांदून हाडल्या आमी इतल्या नंबरान बसल्या आज आमी इतली उदरगत क्रिस्त पावलें जाल्यार चिंत्या आमच्या टिप्पूच्या काळार आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी टिप्पून दूख दितना ताच्या धर्माक खुशी येता आसलें ना आमच्या पुर्वजांनी भावार्थ सांबाळलो आज इतली इगर्ज मतां मँगलोरांत वाडल्या जाल्यार आमच्या पुर्वजाचें मार्तेरपण तांचो भावार्थ मोगाच्यो बाबयनो आज आमकां मार्तेरपणाक म्हणजे भावार्थाक साक्ष दिवंक उलो दिता तशें जाल्यार अकरेचे मोगाच्यो बाबयनो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जेरेम्या प्रवादी अशें सांगता देव जेरेम्या प्रवादी अशें सांगता तुवें सगळ्या देश विरोध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध तांच्या याजक आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज तुका एक गट शहर एक लोकांचें लोंगटाचें खांबो एक काश्याची वणत करतलो ती सगळी जीव तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत व्हरचें ना कित्याक तुका निवारूंक तुजे सवें अंश आसा वय मोगाच्यो बाबयनो आमी एक सुरीने देव आमच्या सांगात आसा आमी आज नव्यानाच्या मिसाक आयल्या तसो जेजू साक्षी जावन आल्तारेर येता खरेपणी येता
ताजी मांस आनी रगत जावन बदल जाता. तीच आमची शादी, तेंच आमचें स्ट्रेंथ. तो जेजू काल जाता आसतना हर एक पटी आमी ताजे कडेन मागया, जेजू म्हाका तुजे बरी सतवंत कर आनी जुओ बरी इन्स्पिरेशन म्हाका दी. अशें म्हजें जिवीत स्वताचें, न्यायाचें आनी प्रवादीचें जावंक जाय जाल्ली कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया.